Just imagine. आमच्या देशाचे नवे डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर किरे म्हणता जाणा, मैं स्टडी करके आता हूँ. थोड़ा मुझे देर दीजिए, टाइम दीजिए, जाके स्टडी कर लूं. पर्रीकर IIT ग्रॅज्युएट इन मेटलर्जिकल इंजिनियरिंग. आणि कसली स्टडी उरल्या काय आता पर्रीकराची, जी तो करके आता हूँ म्हणटा. भाई खूप शिकला. आमका शिक म्हणटाले तेन्ना आमी फक्त शिको काडटाले. भाई भरपूर शिकला. पण आता आमी जे दाखयतले तेका पॉलिटिकल हुशारपणा म्हणटा काय कितें. रवी नायक आणि सुदीन ढवळीकर परत फ्रेंड झाले. इज दिस गुड न्यूज फॉर पोंडा और सामके वयता थंय रवी आणि सुदीन एकामेकाक कशेच सोडिना. शोले पिक्चरातले जय वीरू कशे. अरे पर्रीकरान केले ते सारके काय म्हणून म्हाका खूब जाण विचारतात. पण हांव कित्याक उलोवं तेजेर. माझी खाती म्हाका परत मेळ्ळी. म्हाका आनी कितें पडलां कोणाचें. आता मजा पळय फुडें. पर्रीकार सेंटराक हांगासर मगो पक्ष 8 सिटां तरी काडटा. आतां तुजें लक्ष ना दिसता हांव कितें सांगता तेजेर. सामकें कितें. अरे रवी कोयतो सांबाळून कालूच धार काडून घेतल्या तेका. पयलू हांव फुडें वयता असो हो जो कितें नाल्ल जो आसा आनी हो जो कोयतो जो आसा आनी हो आसा जो कितें ना अशें आसपाक जाय नाल्ल आसपाक जाय. अरे लवू तूं आतां यो रे. रवी आमचोच मनीस. सांगपाचें म्हटल्यार सुदिनाची असली तिडक मारल्या म्हाका. म्हज्या दुस्मानाक दोस्त केलो. फाल्यां मिटिंगेक कसलो बोळ घालता पळय हांव. अरे कोण. अरे कितें म्हणटा कसो आसा. अभिनंदन तुम्ही परत फ्रेंड जाले खंय. एक्टिंग बरी उडयतात तुम्ही. पात्रांव अळम्यांचे तिकट बरें जाला पळय तरी. सुदीन तेका सोड सुदीन सोड. तू जेवण घे पयलीं बसून. पयलू भशेन आमी वांगडाच खावया वांगडाच जेवया म्हणटालो हांव. वांगडाच खावया. सुदीन बाब कितें भानगडी. तू आणि रवी नायक परत दोस्त जाले काय कितें. तुमका खंयची गजाल आवडूंक ना सुदीन बाब. पर्रीकरान कितें केलां. हांगा वयर गेलो त्या हांगा बरें रवी मगो पक्ष जॉयन जावपाच्या वाटेर बी आसा काय कितें. फोण्या तूं रावतलो काय रवी रावतलो फुडल्या इलेक्शनाक. ही रवीन स्टेजीचेर म्हटलें पळय सुदीन ढवळीकरा कडेन खूब पयसो आसा म्हणून. तेन्ना तुवें ताका हात लायलो आनी सांगलें की तुज्या ट्रस्टा कडेन पयसो आसा. रवीचो लायट जोक तुवें इतलो सिरियसली कित्याक घेतलो. आतांचे आमी जात्रेक पान खातात करून. आनी रवी नायकान खरें स्टेजीर अशें म्हटलें आनी सुदिनान ताका ऑलमोस्ट ओडलां. एक्चुअली जाला अशें तें आसा. सुदीना काय प्रॉब्लेम ना. ते ट्रस्टाकडे ढवळीकर कुटुंब. सुदीनाही नाव येतात म्हणजे तू असं म्हणजे एक बरी गोष्ट. हेका म्हणटा बॉल घालिनासतना विकेट उडप. Just imagine. आता रवीक बरें जुस्त जमता उडोवपा जाय. सध्या तुमचे कशें चल्ला रवी बाब. आमकां तितलें रेवन्यू उत्पन्न ना. सारकें ते दीस कितें आसले न्ही. शी रवी सध्याचे सिच्युएशन पळयल्यार तुका दिसता गोंयान परत 2017 सालान BJPचे सरकार येतलें. मनोहर पर्रीकर हाडटलो अशी आमकां अपेक्षा आसा. म्हणजे कॅम्पेनिंगाच्या टायमार तो गोंयानूच आसतलो अशें तूं म्हणपाक सोदता. काल मेरेन रवी नायक BJPन वचपाक पळयनासलो आनी ते शक्य आसा आयज. आनी फुडल्या फावटी लवू मामलेकराक फोंडेच्यान निवडून हाडचे. अरे Just imagine. हांव कितें म्हणटा जाणा पॉलिटिशनांक
पुलाचे उक्तावण करपाक आफयात, शोरुमाचे उक्तावण करपाक आफयात, नाल फोडपाक आफयात, कसले ब्रिज कितें बिल्डिंगेचे उक्तावण करपाक आफया, पण केन्नाच खंयच्याच कला आनी संस्कृती निगडीत कार्यक्रमाक आफू नाका. आनी स्पेशली सीडी रिलीज फंक्शनाक तर आफोवचेच न्हू शक्यतो. थंय सुरांच्या मेहफलीन सुद्दां हे आपले भलतोच सूर लायतात. कित्याक आज अशें जालां की आमचे सरकारान शपथविधी घेतल्या 10तले 8 मंत्र्यांनी मराठीन शपथ घेतलो, मुख्यमंत्र्यान मराठी शपथ घेतलो. आनी हे आल्बमान अशें हांव पळयतालो जो पयलो हें दिसता की चड गायक जे आसात जे घरान मराठी उलयतात ते लोकांनी कोंकणीन पदां म्हणल्यात, आनी हे आमचे मंत्री जे घरान कोंकणी उलयतात ते मराठीन शपथविधी घेतात. आनी तांकां बाब चेतन आचार्य आपले हाका कोंकणी भाशा मंडळाचे हाका चीफ गेस्टूय म्हणून आपयता. हें आमचें वायट. हें कित्याक जें ओपिनियन पोलान क्लियर कट जाल्लें हें फुडें व्हरपाची गरज आहा. असल्या लोकांक मंत्र्यांक बॉयकॉट करपाची गरज आहा. ओकेजन म्युझिक सीडी रिलीज आनी स्पीच पळयली न्ही की ताचेर ती रात दीस पॉलिटिक्स हांकां आनी कांयच ना. तो आमदार म्हणून ताका उलोवंक पडटा ते कारदान कांय ना, तो उलयता बेश्टो. थँक गॉड विल्फ्रेड मिस्कितान मातशी हांसोळी पातळयली. मित्रांनो, गोंयचे नवे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांची जेन्ना आमी 2 आठवड्या पयलीं मुलाखत घेतलेली पळय फाटी, तेन्ना स्वप्नांत सुद्दां चिंतूंक नासलें की 2 आठवड्या उपरांत हेल्थ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जातलो म्हणून. आतां कितें आसा, नवो चीफ मिनिस्टर म्हणटकूच आमची ड्युटी जाता ती, आमची जबाबदारी जाता की तांकां परत एकदां मेळप आनी जाणून घेवप की आतां ते चीफ मिनिस्टर कितें चिंतता आनी ते आमकां कितें नवो कंटेंट कितें तेंच्या मनान कितें चल्लां जाणून घेवया आमी मेळ्ळें तांकां. Just imagine. नमस्कार. आज आमच्या बरोबर एक असे गेस्ट आसा, असे मानेस्त आसा जेंकां 100% केन्नाय अशें दिसता आसतलें की म्हाज्या काना सकयल आवाज काडपाचो, पण जेंचो आवाज काडून काडून हांव स्वता खूब फेमस जाला ते मानेस्त म्हणजे आयज आमच्या बरोबर आसा आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर. सर वेलकम. सर, आरोग्य खातें, हेल्थ खातें हे तुमचे पयलूचे खातें. पयलू रवी नायक कसो शब्द, सॉरी, पयलींचें खातें. आतां तुमी सीएम जाले आनी हेल्थ खातें आतां सद्याक कोण हें करता? म्हणजे हेल्थान जी उरलेली कामां आसा हेल्थ खात्यान, आमच्या आरोग्य खात्यान जी कितें पेंडींग हाडपाची मशिनरी आमच्या हेल्थांतली. हांव मुख्यमंत्री जावन आयिल्लो आसा, त्यामुळे म्हणजे ह्या इंटरव्यूक तुमी चीफ मिनिस्टर म्हणून येयल्या आनी पयलींच्या खंयच्याच खात्याचेर तुमकां उलोवपाचें ना. बरें, तुमची काम करपाची स्टायल कितें सर? टिमीक घेवन काम करप, आनी टिमीक घेवन काम केल्यार टिमीकूय एक्सपोजर मेळटा, टिमीकूय शायन जावपाक संद मेळटा. जी संद पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसतना कॅबिनेट मिनिस्टरांक मेळनासली. बाई म्हणून सामको साबोटाज करतालो न्हू सगळ्यांची डिपार्टमेंटां. हय हय. खंयचेय खाती आसूं प्रेस कॉन्फरन्स आपुणूच घेतालो. फायलीचे सगळे शेरे वेळ तुमचे, पण फायल लास्ट पास करप आपणें. सामकी दादागिरी करतालो न्हू बाई. सगळ्यांक खबर आसा. हांवें ते तोंडान कित्याक घेवंक जाय? ज्या दिसा तुमी सीएम जाले पळय तेजे अख्खो दीस तुमचेर भरपूर प्रेशर हाडपाचो प्रयत्न जालो. तुमचेर प्रेशर येयलो खूब. म्हणजे तुमी सीएम जाता काय ना, आनी हो प्रेशर ही परिस्थिती निर्माण कोणें केल्ली, भयानक परिस्थिती. फ्रांसीस डिसोजा, दयानंद मांद्रेकर, मायकल लोबो, विष्णू वाघ, कार्लोस आल्मेडा हेंच्यांनी खूब विरोध केला तुमकां. तुमी आतां तेंचें कितें करपाचें थारायलां? हे आज घोशणा करण्या परस म्हाका दिसता म्हयनेभरांत जनतेच्या लक्षांत येतले. सो तुमी फ्रांसीस डिसोजाक ह्या फुडें हेल्प करतले? नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. बरें, आनी हें 2014-2015 सालाचें बजेट जें आसा तें आतां कोण तयार करतलो? आसा भाई आमचो, करतलो. आमचे भाई आतां दिल्लीच्यान हांगा येतलो मदीं मदीं परत आनी थंयच्यान तो हांगा येवन तुमकां बजेट तयार करून दितलो. बरें, सनबर्न, बीच ग्राइंड आनी आनी सुपरसॉनीक आनी कसो सुपरसॉनीक बीन ह्या इलेक्ट्रॉनीक डान्स म्युजिकल फेस्टिवल जी आसा पळय तांकां तुमी परमिशन दितले? निश्चित निश्चित.
आनी गरज पडटा निश्चित. आणि गरज पडटा जाल्यार तुमी कांदोळे जावपी सनबर्न मांद्र्या सुद्दां व्हरपाची शक्यता आसा. म्हणजे फाटीं रावचे ना तुमी. मांद्र्या सुद्दां तुमी व्हरूंक शकता. सोड, तुम्ही आता काय सांगू शकना जाल्यार आमी बेश्टे प्रेशरायज करता. हालीं 8 दीस जाले तुमकां सीएम जावन, बेश्टे कितें. पण सनबर्न जर तुम्ही थंयच्यान शिफ्ट करशात न्हू मांद्र्या बिंद्र्या, मायकल लोबोचो बदला घेतलो तुमी इनडायरेक्टली, सामको सिस्टमॅटीक. बरें, इफीक अमिताभ बच्चन आनी रजनीकांत ही 2 नांवां कन्फर्म जाल्या येतले म्हणून. ही सारकी 2 नांवां कन्फर्म ना. ही 2 नांवां आसात ही मिडियांतसून फुडें आयिल्लीं अशें म्हाका दिसता. बरें, हें सोडा. बाबूश मोन्सेराताक बीजेपीन घेता तुमी? बाबूशा कडल्यान आमकां बाबूशा बद्दल हाय रिगार्ड्स आसात. पण 2005 सालान तुमचे सरकार उडोवपाक दिगंबर कामत, पांडुरंग मडकयकर, बाबू हंसगांवकर आणि बाबूश मोन्सेरात मेन असलो सामको. बाबूशा बद्दल नाराजी आणि तिडक मुळीच ना. म्हाका एक सांगा पार्सेकर बाब, खरें सांगा, तुमकां दिसता की कॅबिनेट मिनिस्टर्स आहा पळय थोडे बाकीचे, हे ह्या फुडें तुमकां सीएम पदाचो सुखान सारको उपभोग घेवपाक दितले, बरे भशेन तुमकां जगपाक दितले रे? तुमकां दिसता अशें? वॉट आर युअर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम युअर कॅबिनेट मिनिस्टर्स? सगळ्यांनीच एकामेकाक मदत करप आनी ह्या सगळ्यां कडल्यान म्हाका रेग्युलरली बॅगा पावयल्यार पुरो अशें बी कितें? Just imagine. ही असली आमच्या नवीन मुख्यमंत्र्याची मुलाखत एक्सक्लुझिव्ह ऑन जस्ट इमॅजिन. आणि वेळ झाला एक आता बारीकसो विसव घेवपाचो. Just imagine.